बोरकर. Speaker sir, I would like to 1C. Sir, as per provided to the honorable member. Speaker sir, हो जो क्वेश्चन आसलो TCP डिपार्टमेंटात आसलो आनी TCP डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एक परमिशन्स जी ग्रांट केल्ली आसा नेवरा ओ पिकेनो सर्वे नंबर 14/1 पार्ट 1 पार्ट आनी सर्वे नंबर 15/1 हेका खुबश्यो परमिशन्स ग्रांट केल्या स्पीकर सर. सो स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें आसा कारण कितें आसा की हो जो गांव आसा हो गांव म्हाजो आनी ह्या गांवांत हो प्रोजेक्ट येता थंय ऑलमोस्ट अरावंड 11 सुमार प्लॉटिंग केल्ली आसा डेव्हलपमेंटल करता. सो म्हाका स्पीकर सर विचारपाक जाय की जेन्ना TCP डिपार्टमेंट असली परमिशनां ग्रांट करता तेन्ना फॉर एग्जाम्पल कंपाऊंड वॉलाचें कन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपाऊंड वॉल, रिटेनिंग वॉल, सब डिविजन ऑफ प्लॉट, बिल्डींग, विलास हे जेन्ना कन्स्ट्रक्ट करपाक परमिशन्स ग्रांट करता जावं टेक्निकल क्लियरन्स दिता तेन्ना कितें कितें चॅकलिस्ट ही लागता आनी थंय सायट इन्स्पेक्शन जाता काय ना हेजो म्हाका उत्तर जो आसा तो मिनिस्टरा कडल्यान जाय. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे कितें विचारलां हांवें पयर बी सांगलेलें की म्हाका डिपार्टमेंटान आमी प्रत्येक गोश्ट चॅक करता आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा स्पीकर सर की ऑनरेबल मेंबरान एक प्रश्न विचारला की आमी चॅकींग करता काय ना. आमी चॅकींग करता. ना ना स्पीकर सर पयलोच सप्लिमेंटरी आसा तितून तो सारको उत्तर कितें कितें परमिशन लागता हे उत्तर जाय. मिनिस्टर एक एक्सपिरियन्स मिनिस्टर 18 वर्सां तो आसा ह्या सभागृहांत. सो 18 वर्साच्या एक्सपिरियन्सान ताणें सांगचें की बाबा कितें कितें लागता. 18 वर्सां आसा. ऑनरेबल मेंबराक कितें जाय. ऑनरेबल मेंबरान सांगलें आपल्या मतदारसंघात प्लॉट येता कोण विला बांदता काय कितें बांदता काय सगळ्या चेकिंग जाता काय ना डिपार्टमेंटांतल्यान त्यांनी विचारला. चेकिंग जाता, चेकलिस्ट आसा, चेकलिस्ट प्रमाणे केले वयता. मान्य ऑनरेबल MLA विरेश बोरकराचें कितें स्पेसिफिका म्हाका आतां पर्यंत कळोंक ना. तेका कितें म्हाजे कडल्यान उत्तर जाय तें हांव उत्तर दिता. पूण चेकिंग हा पयलेंच उत्तर सारकें ना. म्हाका स्पेसिफीक जाय पयलें उत्तर स्पेसिफीक जाय की कितें कितें तुजें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ग्रांट करता अप्रुवल दिता टेक्निकल हें दिता अप्रुवल दिता तेका कितें कितें परमिशन लागता हो पयलो हें आसा तो पयलोच आन्सर करचो. स्पीकर सर परत सांगता तेणी जे सांगला चेकलिस्ट जे आसा ते एक चेकलिस्ट हे जे पयलीं तुका सांगता हे जे प्रॉपर्टीचे जो उल्लेख करता हे सगळे फोटोग्राफ हांवें मारून हाडल्या. आतां जस्ट म्हाजे हेज्या खातीर की बाबा कितें कितें जालां थंय एक पेपर हांगा आसा आनी सगळे जे चेकलिस्ट आसा इन्स्पेक्शन इज रिक्वायर्ड. चेकलिस्ट इज एज पर वॉट एवर द गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन जे आसा त्या रेग्युलेशन प्रमाणे चेकलिस्ट केले वयता. फोटोग्राफीक एविडन्स बी आसता आनी हे सगळे फोटोग्राफ स्पीकर सर एक फोटोग्राफ जे आसा ते आमी हांवें म्हाज्या कडेन जे आसा हाडलेले आसा. म्हणजे स्पेसिफीक तुका कितें जाय तुवें म्हाका जर सांगल्यार तर हांव स्पेसिफीक तुका उत्तर दिता. चेकलिस्ट आसा आनी चेकलिस्ट प्रमाणेच तेणी परमिशन दिता. आनी दुसरी गोश्ट ही जी जमीन जी आहा हेजे जी उल्लेख करता ते 2021 रिजनल प्लॅनान सेटलमेंट जाल्ली जमीन ते बेश्टे तुजे इन्फॉर्मेशन. दुसरो स्पीकर सर म्हाका हे सगळें खबर आसा सेटलमेंट आसा म्हणून. स्पीकर सर आतां जो चॅकलिस्ट आसा म्हणटा आनी सगळे वयता सायटीर वयता तेंच्यान फोटो थोडे दाखयले एविडन्स दाखयले. हांव विचारपाक सोदता की जेन्ना आमी पळयता की आमच्या गांवांनी आयज कितल्योश्यो प्रॉपर्टी विकल्यो जावं त्यो घेतल्यो आयज दिल्लीकारान ही प्रॉपर्टी जी आसा स्पेसिफिकली दिल्लीकारान घेतलेली आसा आनी ती प्रॉपर्टीन स्पीकर सर आमी पळयता की आमचे लोकल जे आसा थंय ते देवाचें हें आसा म्हळ्यार देणलो जावं आमचो धालो ह्या त्या प्रॉपर्टीन एक बांय आसा ते बांये कडेन करता आनी ओवरऑल जो देवाचें हें आसा तें जाता. स्पीकर सर आतां मिनिस्टरान सांगलें की जे प्रॉपर्टीची टोटल चॅकलिस्ट करता एज पर रिजनल प्लॅन तो म्हणटा ही सेटलमेंटान आसा. स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय कित्याक जेन्ना तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन करून हांकां परमिशन दिली म्हणटा एज पर मिनिस्टराच्या बाबतींत. सो स्पीकर सर हें तें टेक्निकल क्लियरन्स आसा आनी एज पर टेक्निकल क्लियरन्स जो डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार हेणें हें परमिशन दिल्लें आसा आनी ह्या परमिशनान क्लियर कट सगळें मेन्शन केलां एज पर द TCP एक्ट. स्पीकर सर पण हांव एक सांगपाक सोदतां पण एक्चुअल ज्या प्रॉपर्टीन कितें आसा एज पर TCP एक्ट फॉर एग्जाम्पल थंय म्हाका एकूच विचारपाक जाय की तो प्रॉपर्टीन एक्झिस्टींग रोड आसा काय ना हें मातसो उत्तर म्हाका मिनिस्टरान दिवचें. ना स्पीकर सर आतांच ऑनरेबल मेंबरान सांगलें आपलो मतदारसंघ आपल्याक सगळ्या त्या लँडाचे संबंदीत खबर आहा ताका खबर आसूंक जाय न्ही रोड आहा काय ना जाल्यार. व्हेरी गुड म्हाका खूब बरें दिल्लें सर. स्पीकर सर ताका खबर आसपाक जाय रोड आसा काय ना कित्याक
कारण अशें आसा स्पीकर सर, हांगा जेन्ना परमिशन दिला तितून तुमी सांगता रोड आसा म्हणून, ओके, आनी जे हे आतां मुद्दम तुमकां सांगता थंय रोड आसा कितें ना, हे कित्याक म्हणटा, कित्याक तुमचे ऑफिसर जे ऑफिसर आसा ते ऑफिसान बसोन सायनी मारता, हे हांव एलेज करता, कित्याक करता राव मातसो कित्याक करता स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर इफ यस गॉट ना एलेज कित्याक करता स्पीकर सर मातसो बस मरे ना कूल बस मरे म्हण कितें मातसो प्लीज बस म्हण सांग मंत्री तो आमदार ऑनरेबल एमएलए म्हणून तो ऍड्रेस करता बस मरे म्हण सांग ते आरजीचे फेसबुकार उलय तू बेश्टो बोवा करू नका बाबा उलयताना रीत मर्यादा मदान म्हणून ते मदानच तो स्पीकर सर हांव मदान काय ना, हांव सुशेगाद उलयता बरोबर सांगला तू मदान म्हणून सर हो जो हे आसा जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन तेंच्यांनी पयलू केला म्हणटा, सेकंड सायड इन्स्पेक्शन हांवें केला, हांवें लेटर केलें स्पीकर सर कित्याक थंय वायलेशन जालें टीसीपीचो एम्प्लॉय जालो काय कितें कळोंक ना घेवन बरें जालें आनी एक हात गावलो म्हणून टीसीपीक आनी एक आमी घेवया डायरेक्टर नासलो बांदोडकर म्हणून तेज्या वांगडा मेळोन आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें आनी हो सायड इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट आसा जेन्ना आमी वचून केला, तुमी सगळे परमिशन ग्रांट करून जाले स्पीकर सर. ह्या रिपोर्टान आमचो लोकल पंचायत सरपंच आसलो, हांव आसलो आनी डेप्युटी टावन प्लॅनरूय तुमचो आसलो जो बांदोडकर म्हणून आसलो पळय तो. आतां स्पीकर सर हो जो रोड आसा हांगा रोडार मेन्शन केल्लें आसा की हो रोड जो आसा तो श्री देवबाट जो देवबाटो आसा ते देवबाट आमचो वाडो आसा पळय थंय वयता नेवरा विलेज पंचायतीन आनी तितून स्पीकर सर 12 तारखेक हें केल्लें तितून स्पीकर सर तेंच्यांनी मेन्शन केला, आमी वचून पळयलो तेन्ना 3 मिटराचो रोड आसलो आनी सायड तेका हें आसा ती आसली. स्पीकर सर हांगा क्लियर कट सांगता की थंय पक्का वेल आसली म्हणून, ओके. हेजेर दुसरें हांगा आनेक जी पॉन्ड आसा वेल थंय देवाचे सगळे देवस्थान जे आसा ते थंय करता ते आसले म्हणून दाखयल्लें आसा आनी सर्वे नंबर 14/1. स्पीकर सर पण जे परमिशन ग्रांट केला तितून हें कांयच मेन्शन करूंक ना. दुसरें म्हटल्यार जी वेल आसा जी रस्त्या सायडीक वेल आसा ती वेल जी आसा स्पीकर ती पब्लीक वेल, ती नोटिफायड पब्लीक वेल. स्पीकर सर तिकाच कंपाऊंड वॉल मारला. दुसरे स्पीकर सर तो दुसरी वेल आसा ती दाखोवंक ना, बट जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना स्पीकर सर हें कळलें कित्याक आमी थंय वचून पळयलें, हेच्या पयलीं वचून हेंचे जे पयलींचे आसले तेंच्यान वचून पळोवंक ना. तिसरें स्पीकर सर हो जो रिजनल प्लॅन आसा, आतां हो रिजनल प्लॅन हांव हाडून दाखयता आनी मिनिस्टराकूय टेबल करता. हे तुमी म्हणटा सेटलमेंट आसा, एज पर दीस रिजनल प्लॅन स्पीकर सर हांगा रोड खंयच दाखोवंक ना, पण ते सांगता थंय वचून रोड पळयला आसता रोड 40 वर्सां स्पीकर जाले, 40 वर्सां जाली थंय रोड आसा आनी तो रोड आसा, लोकल सगळे वयता, आख्खो गांव कनेक्ट जाता. देवबाट म्हणटा तो आख्खो वाडो तुमी पावल्या, एक फंक्शनाक तुमी येयल्ले स्पीकर सर थंय आनी कितलेशे आमचे बारीक समाजाच्या लोकांची जो बहुजन समाजाचे लोक आसा तेंची थंय घरां आसा. स्पीकर सर हांगा असली दादागिरी जाली की प्रश्न स्पीकर सांगता प्रश्न स्पीकर सर हांगा असली दादागिरी जाली की हो जो रोड आसा तो आमी रोड दिवची ना, हो रोड आपणाचो प्रायवेट, हे जो कोण घेतला पळय तो म्हणटा आपणाचो रोड, तेच्या दोनूय सायडीच्यान स्पीकर सर दोनूय सायडीच्यान रोडाक पायपलायन आसा, ती पायपलायन आसून पासून हांगा ह्या टेक्निकल क्लियरन्सान ती पायपलायन दाखोवंक ना. दुसरें अंडरग्रावंड केबलिंग आसा तीय दाखोवंक ना. जेन्ना टीसीपी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर थंय वयता तेंच्यांनी ते पळोवपाक जाल्लें स्पीकर सर मात ते कांयच करूं ना. आनी जो मिनिस्टर म्हणटा एक्सपिरियन्स मिनिस्टर तेन्ना मातशें स्टडी करून येवपाक गरज आसली की हांगा रोड आसा काय ना तो. स्पीकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न स्पीकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा, जेन्ना हो जो ओनर आसा, ओनराचें नांव कीर्ती रिता, हो जो ओनर आसा हो स्पीकर सर कंप्लेन करता की हो जो रोड आसा तो इनलिगल. प्रश्न म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा, जो रोड कंप्लेन करता PWD की हो रोड जो आसा कंस्ट्रक्शन ऑफ दीस रोड इज इनलिगल आनी तो लोकलांक थंय धमकी दिता, तो सांगता की हो आपूण रोड बंद करतलो, हो रोड लागना म्हणून. तेन्ना टीसीपीन कशी क्लियरन्स दिली कित्याक तोच सांगता हो रोड जो आसा तो इनलिगल म्हणून, तो हांचो सगळे वयता आनी पुलीस स्टेशनान सगळे लोकलांक आमच्या लोकलांक गांवच्या लोकांक ताणें पुलीस स्टेशनार व्हेले. सो कसो सांगता स्पीकर सर हे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय कित्याक हांगा हांव एलेज करता स्पीकर हांव एलेज करता हे जे ऑफिसर आसा जावं तो डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार हेणे करप्शनान इन्वॉल्व आसा कित्याक ते पळयनासतना परमिशन दिल्ली आसा. हांव एलेज करता हेजेर एक्शन घेतलो काय ना, point of order, you cannot take names of people on the floor of the house or not members of the house. He has to be, he can refer to the department and the division office, whatever it is. No, हांव पर्टिक्युलर तेणे सायन मारल्या स्पीकर सर युरी राव nothing stops him from taking names. युरी मात्र स्पीकर सर हे जी सायन मारल्या टेक्निकल क्लियरन्साचेर हांव तेका लागून तेजेर एलेज करता
आणि तो दुसरो तुमचो साईड ड्राफ्टमॅनूय येता थंय तेजे गेले ते फावट काडलेले डिमांड्सान स्पीकर सर हे जे मिस एप्रोप्रिएशन जाला जे सायडीर वचना हेजेर विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय जे ऑफिसर अशी ग्रांट करता स्पीकर सर जेन्ना बाय दाखयता जी पब्लीक बाय आसा व्हॅल आसा ती दाखयता आनी तेजेर आतां कंपाऊंड वॉल भितर वचपाक मेळना स्पीकर सर तेजेर कंपाऊंड वॉल तेगेले थंय स्पीकर सर आनी असले समज करता ह्या मिनिस्टरान तेका पळोवपाक गरज नासली प्रश्न सिंपल आसा ह्या ऑफिसरांचेर मिनिस्टर एक्शन घेतलो काय ना आनी ही परमिशन जी आसा जी परमिशन सारकी दिवंक नासली ती रिवोक करतलो काय ना कित्याक खुबशे जे मिस एप्रोप्रिएशन आसा ह्या हितून आसा स्पीकर सर आनी एक जी वाट आसा ती शेतान वयताली मागीर दाखयल्या एका बरोबर कितले प्रश्न विचारतो स्पीकर सर म्हाजो एक मिनिट स्पीकर स्पीकर सर ऑलरेडी हांगा जे तो सांगता आनी जे फायलीन आसा फायल म्हाज्या फुड्यानच आसा मेन म्हणजे कितें आसा की कोणी तरी परमिशन मागतात तो बायचे जे उलयता ते बाय ब्लॉक करूंक ना हे ह्या तरेन आहा आनी ह्या तरेन दोनूय सायडीक तेका ना रे हांव उलोवन दी न्हू तुवें सांगलें स्पीकर सर कामाक लाय हे जे सगळे जे आसा त्यांनी बाउंड्री वॉलाक परमिशन जे मागल्या आता हांवें मुख्यमंत्री कडेन बी चर्चा करतलो जर पीडब्ल्यूडीन ऑब्जेक्शन केलें तूं वचून एफआयआर फायल कर डेप्युटी कलेक्टर कडेन नो प्रॉब्लेम आनी पुलीस मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर की आयज तेणी ते जमीन ते रोड जो सोडला रिजनल प्लॅनान 10 मिटराचे वयर आसता तो रोडूच आमी दाखयतात तेज्या पोनाचे रोड दाखयना 2021च्या रिजनल प्लॅनान ते सेटलमेंट दाखयल्ले त्यांनी परमिशन मागलेले ओनली फॉर बाउंड्री वॉल बाय जे आसा इज एक्सेसिबल टू द विलेजर्स एंड ऑल्सो हियर 3 मिटराचो रोड शेतकाऱ्या फार्मराक थंय शेतान वचपाक तेणी दाखयल्ले आसा ह्यो फायली आमी ईज ऑफ डुईंग बिजनस ते ऑफिसर लेवलाचेर ते क्लियर केले वयता इन्स्पेक्शन रिपोर्ट बी थंय आसता आयज तेका जर ऑनरेबल मेंबराक जर कितें दिसता कितें करूंक जाय तेणी स्वता कोणाक सांगून एफआयआर फायल करपाक काय हरकत ना जर पीडब्ल्यूडी ऑब्जेक्शन आहा आमकां टेक्निकली आमचे जे कायद्या प्रमाणे बसतात त्या कायद्या प्रमाणे रूल दिवपाक आमी तेच फेसिलिटेट करतात ते नथींग मोर देन दॅट स्पीकर सर जशें मिनिस्टरान सांगलें हांवें हेजेर कंप्लेन केल्ली आसा हांवें मिनिस्टराकूय लेटर बरयल्लें आसा मिनिस्टरान मातशी संवय घालची की ही जी लेटरां येता कंप्लेन्स येता बींग ऑनरेबल MLA जावं कोणा कडल्यानूय लेटरां येता कंप्लेन्स येता लोकलां कडल्यान तेन्ना ती मातशी पळोवची कारण कितें आसा स्पीकर सर आमकां ते TCP डिपार्टमेंटान भायर रावचें पडटा प्रोटेस्ट करचो पडटा तेन्नाच कितें एक्शन जाता सो प्रत्येक स्पीकर सर आतां ही गोश्ट जी आसा ही हांवें टोटल एक्सपोज केल्ली आसा म्हाका एकूच जाय की ह्या जो ऑफिसर जो आसा जेंच्यांनी मिस एप्रोप्रिएशन म्हळ्यार सायटीर वचनासतना परमिशन ग्रांट केली TCP प्लॅनाचेर बाय दाखयता TCP प्लॅनाचेर जो एरिया आसा ती दाखयता सो तेन्ना स्पीकर सर मिनिस्टर आनी ते ऑफिसर जेंका पळोवंक जायना तेंच्यांनी पळोवपाची गरज ना स्पीकर सर प्लॅन जो आसा जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेणेन प्लॅन जो सबमीट केला तोच प्लॅन स्पीकर सर सायन मारता आनी अप्रूव करता स्पीकर सर हे कशें जावपाक शकता आयज आमचो जो रस्तो आसा हो रस्तो भितर गेला हो 40 वर्सां तेजे पयर जाली पुर्चुगेज टायमांतल्यान तो रोड आसा मागीर तेका दामोर घातलो स्पीकर सर तो रोड अजून पासून नोटिफायड जाल्लो ना सो म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा की हो रोड पयलू म्हणजे नोटिफाय करपाचो गरज आसा आनी दुसरें ह्या ऑफिसरांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी विजिलन्स इन्क्वायरी ह्या ऑफिसरांचेर करपाक जाय कित्याक हे दिल्लीकार येतले आनी आपणाक जाय तशें करतले हें जावपाचें ना स्पीकर सर स्पीकर सर आमी पीडब्ल्यूडीक लेटर बरयता की हे रोड नोटिफाय करपाक म्हणजे तो रोड पब्लीक रोड म्हणून तो जातलो ऑफिसरांचेर एक्शन घे ऑफिसरान कांयच केलें ना कितें करूं ना ऑफिसरान अरे तुजोच रिपोर्ट 2 रिपोर्ट सांगता मिनिस्टर 2 रिपोर्ट सांगता अशें कशें जावंक शकता सोल्युशन ऑलरेडी ताका एक जो ऑफिसर जो आसा तुजो डेप्युटी टाउन प्लॅनर जो आसा तो एक सांगता आनी हो एक सांगता कशें जातलें स्पीकर सर रस्तो नोटिफाय जावपाक ना म्हाका रस्तो एक नोटिफाय जावपाक जाय दुसरें जो ऑफिसर आसा तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय हे कशें जातलें स्पीकर सर म्हटल्यार आमी कंप्लेन एवरी टायम आमकां रस्त्यार येवचें पडलें आमकां हाडोवचें पडलें थंय वचोन आमकां झगडी करची पडली सगळे लोकांक लोकलांक स्पीकर सर लोकलांक पुलीस स्टेशनार गेले ह्या दिल्लीकारान लोकलांक पुलीस स्टेशनार गेले ही दादागिरी चल्ल्या स्पीकर वयल्यान कितें सांगता तो आमची लोकलांची घरां मोडटलो म्हूण सांगता ही दादागिरी चल्ल्या स्पीकर सर तेन्ना मिनिस्टर कितें उलयता तिसरो प्रश्न फोन बसून मारलो फोन घेवंक ना मिनिस्टरान तिसरो प्रश्न पुलिशेन कंप्लेन दी तुका जर कोण तशें सांगता आसत दी लोकलांची घरां मोडटलो म्हणून तूं लोकांना कंप्लेन दी पुलिशेन कोण मोडटा तो हांव पळयता हांव तुका परत एकदा सांगता कंप्लेन दी हांगासर आमी घरां वाचोवपा खातीर आसा लोकलांच्या एकट्याचें घर मोडचें ना हांव स्पश्टपणे सांगता
कोण मोडटा म्हणजे कितें तर लोक हें जाला हो जो आसा कंप्लेन तेजी हांव पळयता कोण तो कंप्लेन पोलीस स्टेशनात पावली कंप्लेन हांव चौकशी करपाक लायता. कितें जाला तें हांव चौकशी करपाक लायता. तिसरो प्रश्न विचार तुझो ना म्हाका सिंपल तो ऑफिसर जो आसा तशें न्ही त्या संदर्भात सीएमान तुका हें दिली न्ही एश्युरन्स म्हाका सीएमान दिल्ले आसा बरो आसा एश्युरन्स फुडलें. पूण म्हाका एक जाय की जो ऑफिसर आसा कित्याक अशें समज घडटा एक्शन कितें जाता कळपा खातीरूच एक टीसीपी मिनिस्टरान ऑन रेकॉर्ड सांगलें तुजो रोड जो आहा तो 100 मीटर रोड त्या कन्सर्न प्रॉपर्टींतल्यान सोडला. ना, तेका- एक मिनिट कंप्लीट तुवें जी बाय सांगलेली ती बाय कंपाऊंडाच्या भायर सोडल्या थंयसरल्या सोडूं ना. लोकांक ताणे प्लॅन दाखयला ना जाल्यार तू परत एकदा सांगू शकता ह्या हावजा मुखार उलयला मिनिस्टर त्यांनी कंपाऊंडाच्या भायर बाय सोडल्या कंपाऊंडाच्या मदल्यान तुज्या रस्तोय 100 मीटर सोडला PWDक स्वता टीसीपी डिपार्टमेंट बरयता की तो रोड नोटिफाय करपा खातीर परमनंटली तो रोड नोटिफाय करून तुज्या लोकल लोकांक मेळटलो आनी ती बाय भायर उरतली हे तरी फ्लोर ऑफ द हाऊस आन्सर केल्ले आहा आनी प्रॉमिस केल्ले आहा सो दॅट इट वील तुका मेळ्ळें आनी देवस्थानाची बाय आसा ती बाय सोडली मरे ना ती न्हू दोन बाय आसा एक पब्लीक बाय आसा आनी एक देवस्थानाची आसा ती ताणें सोडटा म्हणून सांगलें अजून पर्यंत ताणें काय दिवना थंय सगळे हांव परत एकदा ते चेक करून घेवन हांव तेजेर कितें कारवाय करपाक आनी डायरेक्शन आनी पायपलायन स्पीकर सर प्रश्न 90 रोडाक तेकोंच्यो तुवें पायपलायन ते भितूर आसा तो म्हणटा शिफ्ट कर आतां ती एक्झिस्टिंग पायपलायन स्पीकर सर एखाद्याच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जर पायपलायन गेल्या आसत जाल्यार हांव मुद्दामून कळपा खातीर सांगता आसत जाल्यार तेका जर ती पायपलायन काडपाक जाय रोडाच्या सायडीन घालपाक जाय आसत जाल्यार लँड ओनर आहा पळय न्ही तेणी पयशे भरचे पडटा ती रोडाच्या सायडीन घाल म्हणून कन्सर्न प्रॉपर्टी कोणी घेतल्या आसा तेणी परत पयशे भरप आनी ती रोडाच्या सायडींतल्यान घालून घेवप रोडाच्या सायडीन घालपाक थंय जागो आसपाक नाका तेणे सरळ रोड कंपाऊंड केलो एक मिनिट रोड फोडलो पडलो 100 मीटर रोड जो आहा पळय न्ही तो सोडून तो नोटिफाय कर म्हणून सांगला नोटिफाय नासत जाल्यार आज फ्लोर ऑफ द हाऊस जेन्ना सांगता दे रायट फॉर द PWD डिपार्टमेंट टू नोटिफाय तुम्ही आता PWD तुमकां लागता एकूच सेकंड जो रोड आसा पळय तो 100 मीटर न्हू ताका सेटबॅक बीन सायडीक काय दवरूं ना सो ताका डायरेक्ट ताणें ड्रेन बांदलेली आसा सो ड्रेन जी बांदल्या आनी ताका सायडीक खांबे आसा सो इल्लो पासून जागो ना पायपलायन शिफ्ट करपाक चॅक करपाक लायता PWD बट ताका पयशे भरून ते घालपाक लायता पळोवपाक नाका स्पीकर सर निलेश काब्राल